नोकर भरतीत पारदर्शकता हाडपाक सरकारान राज्य कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापणूक केली. आयोगावरवीं नोकर भरती सुरू केल्या. सध्या ह्या पदां खातीर परीक्षा जाल्या. कन्झर्वेशन असिस्टंट, वायरलेस ऑपरेटर, लाईट हाऊस कीपर, लॅब टेक्निशियन आणि टेक्निशियन ह्या पदां खातीर परीक्षा. आयतारा फातोड्ड्या डॉन बॉस्को अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि आसगांवच्या फादर आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या 2 केंद्रात 4 सत्रांत परीक्षा जाली. 1273 उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीन अर्ज केल्ले. तातूंतले 984 जाण परीक्षेत बसले म्हणून आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिल्या. परीक्षे उपरांत 24 वरांत निकाल जाहीर. कर्मचारी भरती आयोगान परीक्षे खातीर CBT पद्धत वापरल्या. ह्या पद्धतीक लागून उमेदवारांक परीक्षा दिले उपरांत स्वताक मेळिल्ले गुण पळोवपाक मेळटा. तशेंच परीक्षा पारदर्शक जावंक मजत मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.